Jesu mogal uda Kitlo mo वारिष्टाम सो आमचे संगीती श्रद्धावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दिता वांटो दैवीक मोगाचो काकुळताची केदी उरती बीर मोती सोदर्यो तो वेची कत्र्या पोटलून धरता आपल्याच रक्तान नानयता बापा दिता तांकां कुरपेशेल्याने जैता आपले रक्तमांस तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता मोगाळिष्टा जेजू सोम्या सजनातान मोकळतेल्या मानता सायबा तुजो उपकार सर्पण करता नमस्कार साधू आमचो इश्टा सोसरा जिसातास काबारी नेरमी आमी बगूंक तुका रूबागी सरगारी साधू आमचो इश्टा सोसरा जिसातास काबारी नेरमी आमी बगूंक तुका रूबागी सरगारी Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, hallelujah, 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 hallelujah. मोगळाची सो परत या संजेच्या वेळा या बहु पवित्र साक्रामेंता मुखार आमी सरपडल्या सोमी आमी तुका अरदान करता सोमी आमी तुका नमान करता सोमी आमी तुका हर्षिता तूं आमचो देव आमचो बरो देव आमचे संगत आसाय या बहु पवित्र साक्रामेंतां तुजें दर्शन आमकां दिवन आसाय या खातीर आमी तुका दिन वाजता सोमिया तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सोमिया या आराधनांत वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणी हांगा सजमलेल्या विविध माध्यमां मारीफात वांटेली जावच्या हर एकल्याक तुज्या पांयांतळा समर्पण करता सोमिया तुज्या काकुलतेची नदर तुज्या मोगाची नदर आम्हा समेस्तांचेर घाल सोमिया आमकां हर एकल्याक तुज्या मोगान घे आमचे संगी राव सोमिया आमचे संगी राव सोमिया आमचे जिवीतून तूं चलोन सोमिया तूं आसाय सोमिया तूं आमचो देव आमचे सांगात आसचो आमच्या सांगात सोमकोचो देव म्हणून आमी वळखून घेता त्या खातीर आमी तुज्या लागीं परत आमचे संगी राव आनी आमचे जिवीत चलोन सोमिया आमकां आदार दी आमकां सांबाळ हर एका भाव भयणीक तुजो सांगात दी आशिर्वाद दी आनी ह्या आराधना मारीफात जायते बरेपण तांकां हर एक लागीं ताज्या कुटुंबाक लाभय सोमिया आनी त्या मारीफात तुजें हजरपण दिसपतेन आनी भोगूंक धैर्यान तांची जिवीत जिवन तांकां कृपा दी आदार दी सोमिया तुका जावं मान आनी वगळा सोमिया तुका जावं आराधना आनी स्तुती
आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मुगाळ भावन आणि बहिणीनो, आम्ही गायलेल्या त्या गीताची उतरां एक घडी मोती काढल्या जाल्यार दुलोब जेसू मोगाळ उदार काकुलतीचे भांडार तो मोगाळ मोवाळ इश्ट आमचे संगी दीस रात म्हणल्या बरे रावता. आणि त्या देखून आम्ही म्हणता आमचो देव इम्मानुएल, आमचो देव आमचे सांगता, आमच्या दुखा दुखांत आमकां आदार दिता, सांगात दिता, आमचे जिवीत चलोवन व्हरता. त्या देखून आमी म्हळें ताचे बागार एर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो. कोण ह्या जेजू शिवाय आमचो संपूर्ण तरान मोग करचो दुसरो कोणी आसा की आमच्या जिवितांत. केदें व्हरतें भाग आमचें, केदें व्हरतें भाग आमचे हर एकल्याचें. आमचो देव आमचे सांगात आसून आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें हाचें की व्हरतें भाग आमकां ना. त्या देखून आमचो देव बळवंत देव, तो जिवो देव आमचे सांगता आसचो तो देव. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 14 आमी वाचलें जाल्यार नेबुकदनेझर रायान त्या तरणाट्यांक शाद्राक, मेशक आनी अबेदनागो ह्या त्या तरणाट्यांक ताच्या देवाची सेवा करूंक आनी ताणें उबारलेल्या भांगराच्या मुर्तीचें आराधन करूंक तो सांगता. पूण ह्या तरणाट्यांनी इन्कार केल्ल्या वेळार त्या रायान तांकां जळत्या त्या कठीण जळत्या त्या उज्यांत उडयलें. आनी तवळ ते उज्यांत आसता आसतना राय म्हणटा आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडयलें न्ही, पूण म्हाका 6 जण मेकळे दिसतात. ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना. आनी चवथो देवाच्या पुता बरी दिसता. चवथो तो म्हणालो देवाच्या पुता बरी दिसता. आनी त्या देखून राय म्हणसून म्हणटा शाद्रक, मेशक आनी अबेदनागो हांचो देव सदैव. ताणें आपल्या दुतांक धाडलें आनी आपल्या सेवकांक निवारलें, कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो. तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याय देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक सोडल्यो. वैमोगाच्या बाबा आनी भयणी, शाद्राक, मेशक आनी अबेदनागो ह्या तेग तरणाट्यांनी ह्या जिवंत देवाक सोन्न रायाच्या मुर्तींक आराधन करूंक ते मुखार सरले नात. कित्याक तांकां त्या जिव्या देवाची, ससनाक जियोच्या देवाची वळख आसली आनी त्या देवा खातीर जियेल्ले ते आनी त्या देवा खातीर मरोंक मुखार सरले. आनी त्या देखून राय ह्या तेगा जाणांक सांगता, चवथ्या जाणांक देवाच्या पुता बरी दिसता त्या व्यक्तीक देखता. आनी तो म्हणटा ह्या तरणाट्यांचो देव जावं सदैव. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, यस बळवंत वर्त्या देवा मुखार, जिव्या देवा मुखार आसा. आमचो देव तो बळवंत देव, आमचो देव तो जिवो देव, आमचो देव तो आमचे सांगता. आनी प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या चलवणी वेळार, आमच्या दुखदोनी वेळार आमचे सांगता तो रावचो. आनी त्या देखून तो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ताणें आमचे सांगता रावोंक शिवयल्या. आनी हे आमचे हर एकल्याचें वर्तें भाग ताचो सांगात आमकां दिवचें. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे आमी ह्या वर्त्या जिव्या देवा मुखार आमी बसून आसा. ह्या वर्त्या जिव्या देवा मुखार आमी बसून आसा. आमकां सांगात दिवच्या, आमकां आदार दिवच्या, आमचें जिवीत चलोवन व्हरच्या ह्या बळवंत देवा मुखार आमी आसा. एक घडी आमची जिविताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ताजें हजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरेंच आमी वळखून घेवया. आमचो देव मेल्लो न्हय, आमचो देव जिवंत देव हें सत परात आमी वळखून घेवया. आनी त्या देवाक आमच्या काळजांत तावन आमी नामान करया, आराधन करया, स्तुती करया, आमच्या जिविताक आमी समर्पण करया. ह्या घडये ताचे कडेन आमी उलोवया, ताका आमी सांगया, आमच्या काळजाचो मान आमी ताका भेटोवया. आमी सांगया
ताचे बागार वा तुझे बागार आमकां हेर कोण दुसरो आसा? कोणी ना. तुजो आमचो देव, आमचो बळवंत देव आमचे संगत आसो म्हणलें ताका आमी सांगया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आनी खास जावन ताका आमी आराधन करया, स्तुती करया. तुमची जबाब आराधन तुका सोमया जेसू. आराधन तुका सोमया जेसू. सोमया देवा, तूं ह्या संवसाराक आयलोय, मनशा रूप घेतलें, आमचे संगता जिवोवच्याक मनीस जालोय. त्या देखून आराधन तुका सोमया जेसू. तुझे हजारपण हर एका घडये या भोव पवित्र येवकरिस्ता मारिपात आमकां दिवन तुजो सांगात आमकां दिवन आसाय. त्या खातीर आराधन तुका सोमया जेसू. हर एका घडये आमच्या बगलेक तूं रावताय. आमचो देव इम्मानुएल आमच्या कश्टा दुखांत, आमच्या बेजारांत, आमच्या सुख सोदोसांत आमच्या बगलेंत आसाय. हें दिसपटें तूं आमकां दाखोवन दिताय. देखून आराधन तुका सोमया जेसू. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसा म्हण बसोवणी केल्याय मात्र न्ही, आमचे सांगता तूं खरोच रावताय आनी आमकां तें बगूंक हर एका दिसा फावो करताय. त्या देखून आराधन तुका सोमया जेसू. आमच्या दिसपटे जिविताच्या पिडे शिडे वेळार आमकां सांगात दिताय. ती पिडा कश्ट बेजाराय सोसूंक बोल दिताय. त्या देखून आराधन तुका सोमया जेसू. हर एका मनशाक दिसपटे ताच्या जिवितांत ताच्या कश्टांचे वजें आसा, पूण आमी एकसुरी न्ही. तूं आमचे सांगात आसाय, आमचे कश्टांचे वजें तूं हाळू करताय. त्या देखून आराधन तुका सोमया जेसू. आमच्या दिसपटे जिवितांत आमी वावर करतना दिसपट्या जिवितांत आमकां कितें गरज आसा ती बोळबोलायकी, ती कृपा, ती सकत प्रत्येक जावन तुज्या पवित्र आत्म्या मारिपात आमकां अभिषेक करताय. त्या देखून आराधन तुका सोमया जेसू. तुमकां कोणाय की उले कुरसूंक जाय जाल्यार एक घडी आमी उले कुरसुया. त्या सुमयाक आमी आराधन आमी नामान करया. बरो गवळी जावन आमची जतन घेवच्या सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेसू. पवित्र रक्ताचे रक्षण दिवन आमकां सर्व वायटांतले रक्षा सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेसू. तुजो दैवीक मोग आमकां लाभयल्ल्या सोमया जेजू. आराधन तुका सोमया जेसू. मध्यस्थ जावन बापा आनी मनशा मध्ये मध्यस्थ जावन तूं जियेल्ल्या पासत आराधन तुका सोमया जेसू. तुजी दैवीक काकुळतीन आमकां हर एका तरान तूं आशिर्वादीत करताय देखून आराधन तुका सोमया जेसू. त्या बोगसणेच्या सक्रामेंता मारिफात आमची हर एकल्याची पातकां बोगसून आमकां नितळ करताय. देखून आराधन तुका सोमया जेसू. आमच्या दिसपट्या जिवितांत एकामेका बोगसून तीस कृपा, काकुलतीची कृपा हेरांच्या जिविता वळोवंक आमकां आदार दिताय. देखून आराधन तुका सोमया जेसू. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तर या बळवंत देवान आमकां जायतें बरें करता, तसो सांगात आमकां दिता. प्रत्येक जावन ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो खरोच जिवो आजार आसा. तर ह्या देवाक आराधन करून आमी गावया गीत निन्नंते यारिल्ला निन्न वरतु देवरिल्ला. तुमच्या गीता बुकांत पान संख्या 27 पेज नंबर 27. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. आमी फातेरलो
आमचे संगत हर एका घडये रावसो तोसो फातयेन असो देव आमचे मुखार आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा ताचेर फातयेल्ल्यांक कांय उण येना. तर आमची फातयेनी आमचो भावार्थ त्या सोमयाचेर आमी घट करया आनी म्हणया तुज्या तसलो देव दुसरो ना ह्या संवसारांत. तुमचो सर्वस्व म्हज्या सांगाता आसो बोळवून तो देव म्हणल्यार वळखून त्या देवाक आमी अरदान स्तुती आमी करया. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ ನೀನೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. तो कुरपेन भरलेलो देव आमकां हर एकल्यागे ताची कुरपा दिवचो. त्या देखून तूं सांबावलान म्हणलें तुजी कुरपा म्हाका पुरो. आमकां हर एकल्याच्या जिविताक दिसपरते कुरपा दिवचो. आमचे सांगात आसो इम्मानुएल तोच आमचो देव. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. ताची कुरपा आमी मागोवन घेवया वळखून घेवया. ताचो उपकार आमी आठोवया आनी त्या सोमयाक आमी आराधन करया स्तुती आमी करया. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಮನ ಮರಗುವಾತನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान भवन आनी भयणीनो आमी जायत्या रितीर मंदिराक गेले जाल्यार रितीरेच्या वेळांनी एक थंयसर करतात आमी मस्तबडी पळयल्लें आसा. त्या रितीरेच्या दिसांनी निमाण्या दिसांनी प्रत्येक जावन येवकरिस्तांतल्या जेजूक त्या लोकां मदें व्हरतात. येवकरिस्तांतल्या जेजूक लोकां मदें भोंवडायतात. हर एकल्या लागीं म्हणल्या बरी त्या जेजूक थंयसर आपोवन व्हरतात. आनी ह्या वेळा जायतो लोक थंयसर आसलो धरणीचेर सरपडता आनी त्या देवाची जेजूची आशिर्वादान सोडूंक आपणाक त्या जेजूक समर्पण करूंक तांणी फेसारचें हांवें मस्तपटी पळयलां. म्हाका एक स्त्री म्हणटली म्हजे लागीं उलयतना फादर हर एका फावटी त्या रितीरे गेल्ल्या वेळार तो पवित्र वेळ म्हण म्हाका भोगता. तो साक्रामेंतांतलो जेजू आमकां लागीं येता आमचे सरशीन येता आनी त्या घडये हांवें कदाळाय मागचें म्हाका आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका गूण कर जेजू तुजें स्पर्श दी म्हणून हर एक घडये मागचें म्हणटली. मोगाल भवनो आनी भयणीनो
जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशांक लागीं येवंक, मनशां सांगाता रावंक, मनशां सांगाता वस्ती करच्या खातीर. आनी ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू वरे विंगड सुवातेचेर रावना, मनशांक सोदून गेलो, मनशां सांगाता तो रावलो आनी प्रत्येक जावन मनशांची पिडा शिडा ताणें गूण केली, कश्टांची ओझी आळू केली, बांदपाजांतले तांकां सुडका दिलें आनी अशें जायत्यांक बरें करीत जेजू मुखार गेलो आनी मुखार गेलो. त्या देखून जेजू हर एकल्यागे आपणोवंक, हर एकल्यागे बरें करूंक दिसपट्या जिवितांत खुशी व्हरता. आमी ताका उलो मारूंक जाय, आमी ताका आपोवंक जाय, आमी ताका आमचे सांगात आमी घेवंक जाय आनी आमी तेंत म्हणूंक जाय, जेजू म्हाका लागीं ये, जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका गूण कर, जेजू तुजे स्पर्श म्हाका दी. हर एका फावटी आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमी म्हणूंक जाय. लुकाचो वांजेल अध्याय 8 वाक्या 40 आनी 3 तावन आमी वाचलें जाल्यार ती रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां जावन त्या पिडेन कश्टून आसले. पवित्र पुस्तक म्हणटा कितल्या वयसा फाटल्यान गेल्या आनी आसलें पुरो सांच्या फाटल्यान करशिल्लें, वखदा खातीर करशिल्लें आनी अशें जायते वखद करून गूण जावना आनी त्याच पिडेन कश्टून आसली. आतां जेजू विशयान तिणें आयकल्लें जावंक पुरो आनी जेजू तेनेच्यान पाशा जाता म्हणलें समजल्ली ती जेजूक लागीं सरता आनी म्हणटा फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार, फकत ताचें आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं. त्या स्त्रियेचो भावार्थ तेजी पातयेनी अगणित म्हणयेत. जेजून म्हाका आपडीचे, जेजून म्हाका स्पर्श दिचे म्हणच्या बदला हांवें ताचें आंग वस्तूर आपडलें जाल्यार हांव बरी जातलीं. तर जेजून आमी जेजूक आपडटाना इतलें बरेंपण जाता जाल्यार जर तर जेजू आमकां लागीं येवन आमकां आपडटा जाल्यार आमच्या दिसपट्या जिवितांत कितलीं आजपां, कितलें बरेंपण आमकां हर एकल्याकी आमकां घडटा न्ही गी. हें हर एका दिसा हर एका घडये घडटा. पूण आमी मस्तपणी हें बगूंक, हें जोडूंक आमी फाटीं सरता. कित्याक आमी त्या जेजूक लागीं येवन जेजू कडेन मागोवंक आनी प्रत्येक जावन भावार्थान पातयेनी लागीं येवं ताचे लागीं मागोवंक आमी साकना. तेंगी कश्ट आयले, समस्या आयले आमी धांवून उलो मारता. पूण आमच्या दिसपट्या जिवितांत हर एका दिसा हर एका घडये जेजू म्हाका लागीं ये, म्हाका तुजे स्पर्श दी, तुजो अनुभव दी, म्हाका आपड जेजू, म्हाका आपड जेजू आमी मागलें जाल्यार आमच्या जिवितांत कितलें बरें, कितलें जायत. एक जेजू आमकां तसो जावन आपडटा, गूण करता आनी दुसऱ्यान आज तसो जेजू विविध भावा भयणी मारेपात जावं बरो याजका, धार्मिका, लायक भाव भयणी मात आज आमकां हर एकल्यागे तो आपडटा, ताचें स्पर्श दिता. कोणी आमचे खातीर मागतना, आमच्या तकलेचेर हात दोन मारतना, आमच्या सांगातार मागता आसतना विशेष असलो अनुभव जाता. विविध तरांचे बांदपाचां सोडटात, पिडा शिडा गूण जाता, बरेंपण रास करता. असलें जायतें घडून आसा. तर एक घडी आमचे दोळे धांबया मोगाचे न्हू. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या त्या जेजू मुखार आमी आसा मोगाचे न्हू. साक्रामेंत आमकां लागीं आसा. आमी कितलेंय पयस आसूंक पुरो, विविध माध्यमां मारीपात ह्या आराधनान आमी वांटेली जावंक पुरो, पूण साक्रामेंतांतलो जेजू आमकां हर एकल्यागे लागीं आसा, आमच्या सरशीन आसा, आमचे मुखार आसा तो म्हणलें सत ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू. त्या देखून आमचे दोनी हात आमच्या मुखार आमी उदारे दवरया आनी त्या जेजू कडेन आमी आमकांत ताका आमी समर्पण करतना आमी ताचे कडेन मागया मोगाचे न्हू. आमचो भावार्थ गूण कर सोमया, आमचो भावार्थ घट कर सोमया. हांव पातयेतां सोमया, हांव पातयेतां सोमया, तुजें स्पर्श म्हाका दी सोमया, म्हाका आपड सोमया, म्हाका आपड सोमया. तुज्या पवित्र तेलान म्हाका माग सोमया, तुज्या पवित्र अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर सोमया. तुजो स्पर्श दी सोमया, म्हाका बरेंपण दी म्हणून त्या जेजू कडेन एक घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. जर तर तो म्हाका आनी तुका आपडी जाल्यार, आमकां लागीं येत जाल्यार आमचें जिवीत कितलें नंदन मोगाचें न्हू, कितलें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाता. त्या लागून ह्या घडये ताचेर आमी पातयेनी दवरया. आमचे थंय आसा जंय जालें एक मात्र भावार्थ, गूंड भावार्थ, घट्ट भावार्थ पातयेनी आनी त्या पातयेनीन भावार्थान आमी मागलें जाल्यार जेजू आमकां लागीं आसा, ताचो स्पर्श आमकां दिता मोगाचें न्हू. आनी त्या जेजून आमकां ह्या घडये आपडलें जाल्यार आमचें जिवीत कितलें सोबीत, नंदन, पवित्र मोगाचें न्हू. आनी आमी कितलीं बागी.
तर या घडये आमकांत त्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मगचनो. आमकां त्या सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया आनी त्या सोमया कडेन आमी मागया मगचनो. आमकां लागीं हे सोमया, आमकां आपड सोमया, तुजें स्पर्श आमकां दी म्हूण आमी मागया. आनी ह्या घडये विशेश तरान मोगाळ भवन आनी भयणीनो विविध जाग्यातावन ह्या आराधनान वांटेले जावचे हर एकले लागीं तुमचे लागीं विनंती करता. तुमचे कश्ट दूख पिडा शिडा समस्ये आनी कितें दोस्ता तुमच्या मतींत ना समाधान सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करे. ह्या घडये बेंबिरांत तुमचे थंय भितर आसा जाल्यार ती ताच्या पांयां तळा समर्पण करा मगचनो. सोमी ह्या घडये आमकां लागीं येता, आमकां आपडता, आमकां ताचे स्पर्श दिता मगचनो. आमकां ताका समर्पण करया, ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. तसो स्पर्श ह्या घडये आमी बगया. आमकां हर एक लेगीत तो आपडता म्हणलें ह्या घडये आमी उडासान दवरया मगचनो. आमकां ताका संपूर्ण तरान समर्पण करया आनी त्या जेजू कडेन आमी मागया मगचनो. आमकांत त्या जेजूक आमी समर्पण करतना गव्या गीत देवा नीनोम्मे मुट्टी धरे साकू. देवा तुवें एक पटी म्हाका आपडल्या पुरो, म्हज्या जिवितांत बरेपण दैवीक स्पर्श काकूल तूं वालता सोमया, तुवें म्हाका आपडल्यार पुरो. पान संको 125 125. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. मोगचनो ह्या घडये कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगला. प्रत्येक जावन कोण पिडेस्त आसात तांकां सोमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया, समर्पण करया. विशेष तरान सोमयान तांकां आपोवचे खातीर, गूण करचे खातीर, सोमयाची दैवीक सकत तांच्या कुडींत, तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वालचे खातीर, बरी भलायकी तांच्या कुडींत रास जावचे खातीर, तशेंच आमच्या कुटुंबाचे सांदे आसा जाल्यार तांकां आमी समर्पण करया आनी त्या सोमया कडेन आमी मागया मगचनो. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಮುಕ್ತಿ ದಾತನು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. आमचे कश्ट दूख कितें आसा,
आमचे सलवणे कितें आसा समस्या कशी आसात तेही सुमयेच्या पांयताळी ह्या कडेन आमी समर्पण करया. त्या सुमये कडेन आमी मागया मोगाचे न्हू. त्या सुमयान ताची नदर आमचेर घाल्यार, त्या सुमयान आमकां आपडल्यार, त्या सुमयेचे स्पर्श आमकां मेळ्ळें जाल्यार ह्या जिवितांत ह्या कुडींत आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण जाता मोगाचे न्हू. त्या देखून आमचे कुटुंब आमकांत त्या सुमयेच्या पांयताळी आमी समर्पण करया. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯು. ದೇವಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ನಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೆನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಏಕ ರಕ್ಷಕನು, ಯೇಸುವೆ ನೀ ಏಕ ರಕ್ಷಕನು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आणि बहिणीनो, प्राजिताचे काळ संपून येत आसात. रामाचो आयतार, जेजूच्या कश्टांचो आयतार, त्या मारिपात त्या पवित्र भाग्यवंत आपत्याक आमी भितर सरता. आनी वो भाग्यवंत आपतो आमकां विशेष कृपेचो आपतो जावन आसा. जेजूच्या जिविताची प्रमुख गणितां आनी आमच्या सोडवणेचो मिस्तेर लक्षिल्ल्यान नियाळ करचो वो आपतो जावन आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून ह्या आपत्याक आमी भितर सरता आसतना आमची काल जमाना नितळ आसचें तें गरजेचें. आमचें जिवीत नितळ आसचें गरजेचें. जायत्या फिरगजांनी जायत्या जाग्यांनी ह्या दिसांनी रेतीरे जावन आसात, कुमसारां सोलोवन आसात आनी आमी जायते तरांनी कुमसार जावन आत्मीक तरान आमी खंडीत नितळ जाल्या, शुद्ध जाल्या. आत्मीक तरान ह्या जेजूच्या पास्कांचो गोटो वो मिस्तेर नियाळ करूंक आमी खंडीत आत्मीक तयारी केल्या. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्यात जिविताचेर आमी नदर घालतना, आमच्यात काळजाचेर आमी नदर घालतना आमच्या काळ जमानान आनी कितेंय आसा गी. थोडे फुडें आमी बक्षिता, पूण थोडे संगती आमी विसराना. थोडे फावटी आमी कुमसार जाता, थोडे संगती थंयच उरतात. राग, मोसोर, हागे, जिद्द, फारीकपण हें आमचें थंय निरंतर मून दर्शन येता. हें सगळें काडून आमी मुखार गेलें जाल्यार तो भाग्यवंत आपतो आमकां कुरपेचो जायना, बेसावांचो जायना, बरो जायना. त्या देखून आमचें काळीज मन नितळ आसचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू. किर्तन 20:4 वाक्य 4-5 म्हणटा, नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो, फोडकीरपणाचेर आपलें मन धरी नासलेलो आनी सापूत घेवन पेल्याक फसय नासलेलो, ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदाराची नीत म्हणटा. कोणाक सोडवणदाराचो आशिर्वाद मेळटा? नितळ निर्मळ काळजाच्याक. नितळ निर्मळ काळीज असो जो कोण ह्या भाग्यवंत आपत्याक फुडें सरता ताची थंय विशेष कृपा सकत वालता, आशिर्वादांचो शिवरो वता म्हणयेत. त्या देखून मातेवाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 8 म्हणटा, जेजू 8 बागी विशयान उलयताना म्हणटा, नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. त्या देखून ह्या भाग्यवंत आपत्यांत विशेष तरान देवाक आमी लक्षिल्ल्यान अनुभव करता. ताचे सोडवणेचो मिस्तेर आमच्या
आमच्या सोडवणेचो मिस्तेर ताणें उगडापो केला आमी नियाळ करूंक वेता आसतना देव आमकां बेडटा, आमी देवाक बेडटा मोगाचें न्हू. त्या देखून नितळ मन नितळ काळीज आमचे थंय आसूंक जाय, आमचे थंय हर एकल्या थंय आसूंक जाय मोगाचें न्हू. ही नितळ काळीज नितळ मन आमचेच तगे कस सांग बरो, पूण सोमयाच्या सक्तेन सोमयाच्या कृपेन हें सक्कड आमचे वरवीं साध्य मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी सोमया कडेन आमी मागूंक जाय. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 22 आनी 2 म्हणटा, आनी आतां सताक तुमी खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कापाटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. त्या देखून तुमी सताक खाल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमचे भाव भयणी वयर एक निश्कापटी मोग तुमचे थंय उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. त्या देखून आमच्या काळजा मनान कितेंय आगे राग मोसूर आसा जाल्यार हें सगळें पयस करचें. हें सगळें ह्या भाग्य दाप्त्याक आमी भितर सरतना सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करचें मोगाचें न्हू. आनी आमी आनी एकलेसो मोग करचें. कोणाक आमकां दुखयलां, कोणाचे राग आसा, विशेश तरान तांचे खातीर ह्या भाग्य दाप्त्यान आमी मागया मोगाचें. तांचे खातीर मागतना तांकां आमी गूण करतना एका लेकान आत्मीक तरान आमी बगसून तांकां सोमयाची सरकत करपा तांच्या कुडीक तांचे जिवितां वाळयतना आमचे थंय जायतें बदलावन घडटा मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमी मागोवंक जाय. जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 17 म्हणा, वयर तावन लाभता ती जानवाय पयले सुवातेर नितळ सांगातात समाधानाची बळी सुदारसून व्हरतात असली, दयाळेन भरलेली बऱ्या करण्याचो फळ दितली आनी पक्षपात आनी कपाटीपण नातलेली. त्या देखून वयर तावन मेळटा ती सोमया तावन मेळटा ती जानवाय ती अगणित नितळ निर्मळ. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज ह्या सोमयाच्या हजारपणांत आसतना ह्या भाग्य दाप्त्याक आमी मेळ दवरतना भितर सरतना आज आमी ह्या सोमया कडेन जानवायाच्या भांडारा कडेन नितळ निर्मळ कुरपेन भरलेल्या ह्या सोमया कडेन आमी थंयच मागया मोगाचें न्हू. आमचे हर एकल्याची काळजां नितळ निर्मळ करच्या खातीर आमी एकामेका बगसून एकामेकाचो मोग करूं, एकामेका थंय सोमयाची कृपा आमचे मारिफात वालच्या खातीर आमी फुडें सरच्या खातीर ह्या भाग्य दाप्त्यांत आनी त्या मारिफात विशेश तरान सोमयाचो मोग आमी लक्षिल्ल्यान ताजें सांगतपण आमी लक्षिल्ल्यान अनुभव करच्या सोमया आमकां फावो म्हणून आमी मागया. त्या देखून सोमयाची दया आमचेर देवोवन दी, तो सोमी ताची कृपा आमचेर दाखोवन दी, तो सगळ्या काकुलतीन मोगान भरलेलें भांडार आमची दया करूं, आमची दया करूं म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया. आमकां नितळ काळजाची नितळ मनाची आमकां करूं दी मोगाचें न्हू. त्या मारिफात हो भाग्य दापतो म्हाका आनी तुमकां आमकां हर एकल्याक आमच्या कुटुंबाक एक विशेष कृपेचो एक आशिर्वादाचो आपतो जावन सोमी आमकां फावो करून दी म्हणून आज आमी विशेष तरान सोमया कडेन आमी मागया. त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांबया मोगाचें न्हू. आमचे भितर कितेंय उणेपण आसा जावं बरो आमी बरें कर एक सुटावें कुमसार आमी जाल्या, नितळ आमी जाल्या, रितीरेक आमी गेल्ल्या, मागण्याक आमी गेल्ल्या, जायते कडेन आमी गेल्या ह्या दिसांनी, पूण आमचे थंय कितेंय आनी कितेंय उणेपण उरलां जाल्यार मोगाचें न्हू. आमी कोणायकी बगसूंक ना, आमी इन्कार केला जाल्यार जर तर म्हजें काळीज नितळ निर्मळ ना, म्हज्या मतींत राग मोसूर द्वेश क्रोध आसा, जर तर म्हजें मन नितळ ना जाल्यार आमी बगसूं ना जाल्यार आमी बगसाने मागो ना जाल्यार एकामेका लागीं ह्या घडये सोमया मुखार आमी मागया मोगाचें न्हू. आमी फातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया सोमया मुखार. सोमया आमची दया कर, तुजी काकुल तो वाळय, म्हजें काळीज मन नितळ कर म्हूण सोमया कडेन आमी मागता आसतना कोणाय थंय आमकां कितेंय बेजाराय आसा, कोणाय थंय आमकां कांय दूख आसा, कोणाय थंय आमकां कितेंय हगे फारीकपण घेवचें चिन्ह आमचे भितर आसा जाल्यार तसल्यांक ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू. तसल्यांक सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया आनी सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. विशेष तरान तांचे खातीर मागया. ह्या भाग्य दाप्त्यांत विशेष सोमयाची कृपा सकत तांचे थंय वाळून दी. सोमी तांकांय बरें करून दी. त्या मारिफात आमकांय सोमयाची आशिर्वाद लाभून दिवन आमी मागया आनी आमी गावया गीत दया तुजी दाखय म्हजेर ये सोमया. पान संको 123 123.
दया तुझी दाखय मोचर्ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पाचिवनासा अपोडानी गुण कर म्हाका एदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुझी दाखय मोचर्ये सोमिया कित्याक तुजेर हांव पातिवनासा अपोडानी गुण कर म्हाका एदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला आपोड म्हजें धारून काळीज येसुमिया मोवाळाय धाळाय दी तूं म्हाका मुसोर हागे राग तूं निवार ये धनिया दुस्मानासोय मोग करूंक शिकय म्हाका सोमिया आपोड मोचें दारूण काळीज येसुमिया मोवाळाय दयाळाय दी तूं म्हाका मोसोर हगे राग तूं निवार ये धनिया दुस्मानासोय मोग करूंक शिकय म्हाका दया तुझी दाखय मोचेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातिवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका एदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला सोमिया कडेन आमी मागया आपोड म्हजी सगळी कुडी सोमिया पवित्र तुझ्या स्पर्शान ती निर्मल तूं कर दावंडय सर वायट सकत ये दनिया पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका तूं बर पवित्र आत्म्याच्या कृपेन म्हाका तूं बर म्हण त्या सोमिया कडेन आमी मागया आमकां त्या सोमियाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया आमची खाल जमाना नितळ कर म्हण परत आनी परत त्या सोमिया कडेन आमी मागया गचन आपोड म्हजी सगळी कुडी येसुमिया पवित्र तुझ्या स्पर्शान ती निर्मळ तूं कर दावंडाय सर वायट सकत एदनिया पवित्र आत्म्यान तुझ्या म्हाका तूं भर दया तुझी दाखय मोचेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातिवनासा अपोडानी गुण कर म्हाका एदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला दया तुझी दाखय मोचेर येसुमिया कित्याक तुजेर हांव पातिवनासा आपोडानी गुण कर म्हाका एदनिया तुजे काकुळतीचेर हांव आशेन रावला Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आनी भयणीनो एफेस घरां बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा पवित्र सभा थिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कातावीण जावच्याक आनी महिमेन परस जळलेली एक कानीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान शुद्ध धुवन नितळ केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाक तिका ओपून दिलें त्या देखून पवित्र सभेक जेजून उदकान आनी उतरान शुद्ध केली नितळ केली निर्मळ केली त्या देखून देवाचें उतार आमकांय नितळ करता निर्मळ करता भांगारा बरी परजळाशें करता तर आतां हें देवाचें उतार आमी आयकूंक देवाचें उतार आमी नियाळ करूंक वता तर सगळे आमी उबे रावया हें देवाचें उतार आमी घेवं हें देवाच्या उतराची सकत आमी भोगूं आनी ह्या उतरा वरवीं आमची काल जमाना दोन नितळ शुद्ध जावच्या पवित्र जावच्या खातीर ह्या उतराची सकत आमचे थंय वाळून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मगाचें पाण संख्या 93 अक्रे चरण
सिनाई पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो सिनाई पर्वतार देवण तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो मोयचे लागीं उलयल्यात म्या मोयचे लागीं उलयल्यात म्या उतराण तुज्या भरभुच्या मोना उतराण तुज्या भरभुच्या मोना माते वचन प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हाय तुमकां शास्त्रांनो आनी फरिजेवानो कपाट्यानो कोपां आनी थाटां तुमी बायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान ती बरल्यांत लुटीन आनी स्वार्थान. कुर्ड्या फरिजेवा कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर तवळ तें बायल्यांनी नितळ जातलें. देवाचें उतार हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आमी फाटल्या दिसांत हांव न्हू नियाळ करनासा नितळ काळजाचो महत्व कित्या खातीर म्हजें आनी तुजें काळीज नितळ आसा जाय. पवित्र कुमगार नितळ काळजान स्विकार केल्ल्या वेळार कशें आमी बोळादेक जाता. जर तर पवित्र कुमगार आमी नितळ काळजान स्विकार करना जाल्यार कशें विविध शेतांनी हांव आनी तूं अस्क जाता म्हणल्या विशयंत परच्या दिसा परच्या मागण्याच्या जमते वेळार आमी ध्यान केलें. आज ताजोच मुखलो भाग जावन हांव आनी तूं नियाळ करता आसतना स्वामी जेजू म्हणटा तुमी बायल्यान हर एक संगती नितळ करतात. आज हांव आनी तूं मुस्तो वेळ आमी करचो जावन आसा आमच्या जिवितांत आमच्या बायल्या नितळ्या खातीर. जावंक पुरो आमी सकाळीं उठून तोंड धुतां दान धुतां या आमी उस्तूर उमळटां या आनी कितेंय आमी घर पुसतां हर एकी नितळ करच्यांत आमचो वावर मस्त जावन आसा. जर तर आमी स्त्रियां कडेन विचारलें जाल्यार रांदूंक कश्ट घे म्हळ्यार रांदूंक कश्ट ना पूण आयदनां धुवचें मस्त कश्टांचें म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार नितळ करचें एक व्हड कश्टाचें संवसारीक. कित्याक हांव आनी तूं नितळाक म्हत्व दिता त्या संगतीक मस्त आमकां कश्ट भोगतात. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा कुर्ड्या व्यक्ती खोप पयलें भितरल्यान नितळ कर. तुज्या अंतस्कर नितळ कर. तुजें काळीज नितळ कर. तुजें मन नितळ कर. तुजें चिंतपां आनी बोगणां नितळ कर. आनी केदाळां हें नितळ जातागी थवळ बायल्यांनी तूं नितळ जाताय. बायल्यांनी तुका बरेंच हरेकी घडटा. आज हांव आनी तूं बायल्या नितळ्या खातीर साबार घंटे दिसाचे हांव आनी तूं करशिता तर पवित्र पुस्तक म्हणटा स्वामी जेजू ह्या वचपा मुखांतर म्हाका तुका उलो दिता नितळकाय भितरलें जायसै. कित्या खातीर गे म्हणलें सवाल. बायलें नितळ आसल्या कडलें मनीस म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलयता. जर तर आमी मेळ्ळीं आसा जाल्यार बायल्यान मनीस म्हजे तावन पयस वेता. पूण सर्वेस्पर देव बायल्यान नितळ्याक पळयता आसतना सर्वेस्पर देव पळयता भितरल्या नितळकायेक आनी आमच्या काळजाची बोगणां चिंतपां पळोवन जर तर हांव आनी तूं नितळ आसा जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका आशिर्वाद करतात. म्हज्या आनी तुज्या काळजाचें चिंताप केवल सर्वेस्पर देवाक मात्र जाणा आसा. म्हज्या सांगात आसल्या व्यक्तीक कळीत ना, कोणाकच कळीत ना. म्हजे सांगात जी येतल्यांक जावंक पुरो, कोणा लागीं उलयता जावंक पुरो, आमकां कळीत जायना. मुस्तुपटी आमी पळयता
नुसतो क्राईम स्टोरीन जाल्यार आमी पळयता कोण कोणाक जिवेशी मारता, कोण कोणाक मोस करता. बरे रितीर उलोवन बऱ्या रितीर संबंध दवरली व्यक्तीच त्या व्यक्तीक मोस करता. कित्याक म्हळ्यार त्या व्यक्तीक उलयतल्या मोस कोण जावन गेला ताका कळीतच जावना. आपणा संगी असो व्यक्ती, इतलें बरें उलोवन असो व्यक्ती ताच्या भितरल्यान मेळीं चिंतपां आसात, मेळीं भोगणां आसात आनी आपणाकच तो मोस करतलो म्हणलें ताका कळीतच ना. आनी त्या खातीर हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तकांच सबार कडेन उल्लेख केला नितळकाये विशयांत. आनी सामतेवाच्या 15व्या अध्यायांत 18 वाक्य म्हणटा, मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतान उपजाता आनी मनशांक तें मेळयता. खोटीं चिन्नां, खून, प्रद्वार, व्यभिचार, चोरी, फोर्साक सवेशिराप ही सर्व मनशाच्या काळजांतान भायर सरतात. जर तर काळीज नितळ आसलें जाल्यार असलें मेळें मनशांतान भायर येनासलें. काळीज नितळ ना देखून असलें सवेशिराप, या व्यभिचार, या फोर्साक, या चोरी हे सर्व आमच्या तोंड भायर येता मोगाचें न्हू. त्या देखून जिजू म्हणटा असल्या मेळेपणांतून म्हाका तुका रक्षण मेळाचें जाल्यार, असल्या बुरश्या संगतींतावन म्हाका तुका रक्षण मेळ्ळें जाल्यार पयल्यान पयलें म्हजें आनी तुजें काळीज नितळ आसा सै. आमी हांगासर वसले जें कितें प्रद्वार, कुनो, या चोरी हे मात्र फाड न्ही. मुस्तोबोटी दोड्या मनाची खपटपणान जिवची आसात. खपट भायल्यान बरीं दिसतात, भितरल्यान वीकस ओंकतात. आमी थोडे फावटी पळयलां जावंक पुरो, खंयसर मेळ्ळ्या वेळार घट्ट का म्हणटात, मोतीन मात्र कितलें खाता म्हणून तो तकलीवन करतात. म्हळ्यार सामान्य जावन भायल्यान कितें उलयतात त्या प्रमाणे भितर आसनात. आनी त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा जाकोबाच्या 4व्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया, तुमी दोड्या मनाचे न्हू तुमचे अंतस्करण नितळ करा. साबार आमकां आज समाजांत पळोवंक मेळटात दोड्या मनाचे व्यक्ती. एक बायल्यान एक तांकां दाखयता जाल्यार बायल्यान उलोवणें, बायल्यान करण्यो जाल्यार भितर काळजांच्या अनेकच. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा ह्या वचपा मुखांतर आज सांगता म्हाका आनी तुका तें दोडी मनां सोड, नितळ अंतस्करणांत एकच नितळ चिंतपांत तूं वर्तन कर आनी सर्वेस्पर देव तुज्या मुखार तुका सांगतपणू दिवंक येता. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हजे आनी तुजे लागीं तो सरता. आमकां आमच्या जिवितांत अप्रामाणीक व्यक्ती, खपटपणाचे व्यक्ती, हिपोक्रेट्स म्हणटा आमी, जाय तितले व्यक्ती आमकां पळोवन तांचे तावन कश्ट आव्हान तो पळोवन जाणो मोगाचें न्हू. आनी असल्या व्यक्तीन तावन ते संवसारीक रितीन सक्सेसफूल म्हणून भोगोवंक पुरो, पूण आत्मीक दृश्टीन देवाचे आशिर्वाद असल्या मनशा सांगताना पवित्र पुस्तक म्हणटा, आतां भद्रपान सांगल्या बरी, कीर्तन 24:4 आनी 5 वाक्य म्हणटा, नितळ हात आनी निर्मळ काळीज आसलेलो, फडकीरपणाचेर आपलें मौन धरिनासलो आनी सफोत घेवन पेल्याक फसयनासलेलो, ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची नीत. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार 2-3 संगती हांगासर आमी पळयता. पयल्यान पयलें देवाचें हाजरपण म्हाका आनी तुका नितळ काळजाच्या आसत तर पळोवंक मेळटा. पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर आमचें काळीज नितळ आसा, म्हाका आनी तुका हर एका घडे सर्वेस्पर देवाचें हाजरपण भोगचें विशेश तरेचें भाग मेळटा. हर एका संगतींनी हांव आनी तो देवाचो तो वैभव, देवाची ती महिमा अनुभव करूंक पावता. कित्याक म्हजें काळीज नितळ आसा आनी सर्वेस्पर म्हाका हर एका संगतींनी म्हाका तो रक्तान सांबाळटा, ताची महिमा हांव देखता आनी ताचें वर्तेपण हांव आनी तो पळोवंक शकता. पवित्र पुस्तक म्हणटा नीत मेळटा म्हणून.
मस्त बुड्डी म्हजे कडेन आयल्यात तुमचे कडेन आयल्यात आनी विचारतात म्हाका कित्याक नीतच ना, हांव नीत म्हाका कितें केल्यार नीत कित्याक मेळना. पयल्या सुवातेर हांवें तुवें म्हज्याच आनी तुज्याच अंतस्करणाक विचारूंक जाय मोगाच्या न्हू. नीत हांव तूं उलयता आसतना चिंत्या शेजारी एकलो आमच्या जाग्या भितर आक्रम करता. जावंक पुरो म्हाका आनी तुका एक व्यक्ती विविधतेर आक्रम करता, जाग्यान म्हूण सांगना पूण आमच्या व्यक्तिगत जिवनांत आक्रम करता. आनी हांव आनी तूं म्हणटा आमकां कित्याक न्हीद ना, कितले प्रयत्न केल्यार कोर्ते गेल्यार न्हीद मेळना, आनी खंय गेल्यार न्हीद मेळना, खंयसर आसा न्हीद, देव कित्याक दोळे धांपून बसला गे म्हणलें सवाल. पूण हांवें तुवें उडास दवरचय. पयल्यान पयलें हांव इतर संगतींनी नितळ आसा गे म्हणून. जावंक पुरो हांव आवय बापायक पळयना आनीक तो उपादेश मोडटा आनी उरल्या सबार संगती हांव बरें करना आसूंक पुरो. देवाच्या दृश्टीन जर तर हांवें उपादेश मोडला जाल्यार म्हाका उरल्या कडेन न्हीद खंयसर मेळटा. जर तर हांवें आनीक उपादेश आयतार पसून भाग्यवंतपण सांबाळना जाल्यार आनी उरलें पुरो हांव करना सर्वेस्परा लागीं न्हीद विचारीन जाल्यार खंयसर म्हाका न्हीद मेळटा. विविध म्हजें आनी तुजें दृश्टीकोन जावन आसा. एकाच संगती विशयींत हांव आनी तुजें दृश्टीकोन जावन आसा. पूण सर्वेस्पर म्हणटा तुका न्हीद हांव दिता. पयल्यान पयलें सगळें तुजें काळीज नितळ आसूं दी. केदाळा सर्व संगतींनी तूं नितळ वसाय गे तुका न्हीद मेळटा म्हणटा हें किर्तन 24. त्या देखून हांव आनी तूं दिसपट्ट्या जिवनांत विचारता आसतना म्हाका न्याय ना गे, म्हाका न्हीद मेळना गे, म्हज्या समुदायाक न्हीद मेळना गे म्हणटा आसतना हांवें तुवें चिंतें जाय. हांव आनी तूं निजायकी सर्वेस्पराच्या दृश्टींत नितळ आसांव गे म्हणलें सवाल. जर तर नितळ आसांव तर पळयत पुस्तक म्हणटा खंडीत जावनी म्हाका आनी तुका न्हीद मेळटा. तिसरी संगतांत आसा पळयत पुस्तक म्हणटा नितळ काळजाच्यांक आशिर्वाद लाभतले, सर्वेस्पराचें आशिर्वाद लाभतले. कशें आशिर्वाद लाभता? आमी चिंतूंक नातल्या बरें आशिर्वाद लाभता. सोलोमन रायाक हांव तूं जाणाव इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायान हांवें तुवें पळयलें जाल्यार सोलोमन रायाक देव दिश्टेक पडटा आनी म्हणटा तुका कितें जाय गे म्हूण विचारता. आनी सोलोमन राय म्हणटा हे दवरल्या परजेक तुवें म्हज्या हातांत आडळतें सोडूंक दिलें. खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें म्हाका कळीत ना. त्या देखून खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून ह्या लोकांक न्हीद दिवच्या खातीर म्हाका तूं जाणवाय दे म्हणटा. आनी तक्षण सर्वेस्पर देव म्हणटा तुजें काळीज पेल्याच्या बऱ्यापणाक आशेता. एक नितळ काळजान तूं आसाय देखून तुज्या स्वार्था खातीर तुवें कांय सारूं दे देखून. पळयत पुस्तक म्हणटा पयलो अध्याय 11 वाक्य आनी 12 वाक्य अशें म्हणटा देवान सल्माक जाप दिली हे तुज्या मनांत आसलें देखून आनी तुवें धन दिरवें मान वा तुजो द्वेश करतल्यांचो जीव वा तुजेच बसत लांब मागोंक नाय. बगार हे परजेचेर हांवें तुका राय नेमला ती परजा सोलून व्हरोंक तुवें जाणवाय आनी समजूनय मागल्याय देखून जाणवाय आनी समजूनय तुका मेळटली. त्या भायर हांव तुका धन दिरवें आनी मानय दितलो आनी हें सगळें तुका इतल्या व्हड मापान मेळटलें गे आदी खंयच्याय रायक मेळिल्लें ना फुडें खंयच्याय रायक मेळचें ना. कित्या खातीर ताका सर्वेस्परा देवान खंयच्याय रायक मेळनातलें वर्थे जाणवाय धन मान आनी गौरव दिलें म्हणलें सवाल. कित्याक म्हळ्यार नितळ काळीज ताचें तें आसलें, स्वार्थ ताचें तें नातलो, आपणाक लांब आवक बरें धन ताणें इसारोंक ना. बगार काळीज नितळ आसलें हांवें बरें करीचें लोकांक बरें जायचें म्हणलें नितळ काळजा खातीर सर्वेस्पर देव ताका आशिर्वाद दिता. आनी सोलोमनाचें काळीज केदळा मेळटा
थवळ सर्वेस्पर देव ताका शिक्षा दिता म्हूण सांगता. आमी पळयता त्याच पुस्तक आमी पळयता रायांच्या पुस्तकांत 11व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांतून आमी अशें वाचूंक पळोवंक मेळटा. देखून सर्वेस्परो साल्मोनचेर रागार जालो, कित्याक ताचें काळीज ताका 2 फावटी प्रत्यक्ष जाल्ल्या सर्वेस्परांतावन इस्रायलाच्या देवातावन पयस सरिल्लें. सर्वेस्पर साल्मोनाक प्रत्यक्ष जालो तेन्ना ताणें ताका परक्या देवाची सेवा करूंक आडवारलें, पूण साल्मोन सर्वेस्पराचो आदेश पाळ्ळो ना. देखून सर्वेस्परान साल्मोनाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून आनी म्हजो सल्लो आनी हांवें तुका दिल्ले आदेश पाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवडकी काडून घेतलो आनी ती तुज्या सेवकांक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून हांव तुज्या जीवन काळान अशें करचो ना. बगार तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो, तरी पूण सगळी राजवडकी हांव ताज्या हातांतली काडचो ना. हांव म्हज्या सेवका दाविदाक लागून आनी हांवें विसलेल्या शहरा जेरुसलेमाक लागून तुज्या पुताक एक वंश सांबाळूंक दवरतलो. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार तसो सोलोमन बरें काळीज आसल्या वेळार सर्वेस्पराच्या आशिर्वाद लाभलेलो तसो सोलोमन केदाळा ताचें काळीज अपवित्र जाता. तक्षण सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुजें रास काडून तुज्या सेवकांक दिता. पूण तुज्या इवन भुरग्यांक जाल्यार हें रास तांकां मेळचें ना. ताजे बदलाक हें रास केवल तुज्या बापायचें दाविदाचें काळीज बरें आसलें देखून तुज्या जीवमाना काळार तुजें तनाव रास काडिना. बगार हांव तुज्या जीवमाना काळार तुजें रास तें दवरता. पयत पुस्तकांत घरा वचून वाचा, पळया थंयसर ताजे उपरांत ह्या साल्मोरायाक साबार झुजां प्रारंभ जातात. साबार खडे तो कश्ट जाता, भिरांकूळ तो कश्ट जाता. खंय गेल्यार ताजे झुजां, खंय गेल्यार नाश, खंय गेल्यार सोलवणी ताज्या जिवितान लाभता. मोगाच्यानो रास ताजे कडचें काडिना एकाच एका कारणा खातीर, ते दाविदाचे बऱ्या काळजा खातीर, ताज्या बापायच्या बऱ्या काळजा खातीर. पूण हो सोलोमन राय थोड पर्यंत मस्त समाधानेन, ग्रेसकायेन, शांतीन एक पदवेदार जावन जेलो असो राय ताजें काळीज मेळ्ळें जाल्ल्या कुडले तो मस्त पयत पुस्तक म्हणटा मस्त कडेन तो कश्ट जाता आनी उपरांत ताका ताजें जिवीत मस्त म्हळ्यार मस्त बेजाराचें, कंदीचें आनी दुखीचें जाता. दाविदाचें काळीज सर्वेस्पराच्या काळजा सारकें आसलें म्हणून पयत पुस्तक म्हणटा. धर्म तुज्या कृत्यांत 13व्या अध्यायान 22वें वाक्य म्हणटा, उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक ताचो रायकन उबारलो. म्हळ्यार सावलाक सांडलो आनी दाविदाक रायकन उबारलो. ताजे विशयेन साक्ष दिवन देवान म्हळें, येससो पूत दावीद म्हज्या मोना सांगडो म्हाका मेळ्ळा, सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. सर्वेस्पर देव म्हणटा दाविदाचें काळीज म्हज्या काळजा सारकें जावन आसा आनी त्या देखून हांव ताका आशिर्वाद दिता. साऊल रायाक भायर घालता आसतना मात्र न्ही, दावीद सरले उपरांत दाविदाचें काळीज बरें आसलें देखून दाविदाच्या पुता सोलोमनाक ताचें सोलोमनाचें काळीज मेळून ताका शिक्षा जावंक आसली जाल्यार दाविदाच्या बऱ्या काळजा खातीर त्या सोलोमनाच्या जीवमान काल तो राय जावन असो उरता. आमी ही संगत आव्हान तूं पळयत आसतना काळीज नितळ आसल्या वेळार कसलीं आशिर्वादां आमच्या जिवनांत येवंक साध्य आसा म्हणल्या विशयंत आमकां कळीस जाता. मोगाच्यानो भायल्या दृश्टीन आव्हान तूं नितळ काळजाचें म्हणून चिंतूंक पुरो. हांवान तूं हर एकल्याच्या दृश्टीन हर एकल्याने करचें सोमा, पूण सर्वेस्पराच्या दृश्टीन हांवान तूं बरें ह्या नितळा सांगी म्हणलें सवाल. सावलाक जर तर त्या रायाक तिरस्कार मेळ्ळो, खंयच्या कारणा खातीर ताका तिरस्कार मेळ्ळो. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका झूज करूंक सांगलें आनी झूज केल्या उपरांत थंयसर देवान सांगलें सगळें नाश करून उडय.
पूण सावळराय चिंता बरे बरे बोकरे आसात. हे बोकरे हांव फाटी हाडून सर्वेस्परा देवाक एक बाली भेटयता म्हणल्यार एका चिंतपार तो येता. संवसारीक दृश्टीन हें समान दिसता. कित्याक ताजो उद्देश आशिल्लो ह्या बरे बोकरे आपूण हाडून येता आनी सर्वेस्परा देवाक बाली दिता म्हणून. पूण देवाच्या दृश्टीन ताजें काळीज नितळ नातिल्लें आनी त्या खातीर सर्वेस्पर देव सामुएल प्रवादी मुखान उलोवन अशें म्हणटा 15व्या अध्यायांत 21वें आनी 22वें वाक्य. पूण सर्वेस्परा तुज्या देवाक म्हणाले आनी सावलान सांगचें सामुएलाक म्हणटा पूण सर्वेस्पर देवाक गिलगलान बली भेटोवच्या खातीर पुर्तो नाश करूंक जाय आशिल्ले त्या लुटींतले बऱ्यांतले बरे बोकरे आनी पाडे लोकान हाडल्यात. तेन्ना सामुएलान म्हळें सर्वेस्पराक विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता. बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बोकऱ्यांच्या सर्बेप्रास खालतेपण उत्तम, अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पथका सारकें, हट्ट मूर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें सर्वेस्पराच्या उतरांचो तुवें तिरस्कार देखून ताणेंच तुजो तिरस्कार केला म्हणटा. पळय हांगासर साबार पोटी म्हजी आनी तुजें चिंता बसता. हांव बरेंच करनासा, म्हजें काळीज नितळ आसा म्हणलें म्हजी आनी तुजें चिंता मोगाचें न्हू. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुज्या दृश्टीन कितें बरें म्हणलेल्याक न्ही, सर्वेस्पराच्या दृश्टीन तुजें काळीज नितळ आसा गी. सावळराय म्हणटा ह्या लोकान हे बरे बोकरे हाडल्यात, दवरल्यात सर्वेस्पराक बली भेटोवंक. सर्वेस्पर त्या सामुएल प्रवादी मुखान म्हणटा न्हय, तुवें विधेयपणाक म्हाका तुवें विधेय जावन तुजें काळीज आसचे कडेन म्हाका अविधेय जावन तुजें काळीज तें कितें करूंक चिंता हाका हांव मानवना म्हणटा. आनी ह्या वरवीं सावळराय आपलें सगळो अधिकार ताजे तावन भायर येता मोगाचें न्हू. आमचो उद्देश कितें आसा ते प्रमुख सोन कितें करण्यो करता म्हणलें प्रमुख न्हय. संवसाराच्या दृश्टीन म्हणून बरो आळसाय तो भारी बरें काम करता, तितलें बरें काम करता म्हणून उद्देश हाच्या फाटल्यान कितें आसा. एक उदाहरण दिवचें जाल्यार ह्या करिस्माच्या काळार दान धर्म आमी करता. सर्वेस्पर स्वामी जेसो म्हणटा जर तरेन दान धर्म बायल्यांक कळीज जावच्या खातीर दिताय जाल्यार कांयच प्रयोजन ना. पळयत पुस्तक म्हणटा सामाथेवाच्या 6व्या अध्यायान 2 ते 4 वाक्य म्हणटा देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजय नाका. कापाटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांत हांव शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळसो मेळून जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुठाण जावं आनी गुठाण केल्लो पळयल्लो देव तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुजें काळीज जर तर 4 जाणांनी म्हाका होगळसिजें म्हणल्या चिंतपांत बरें कामां केल्यार सर्वेस्पराच्या दृश्टीन तें नितळ काळीज जायना. सर्वेस्पराक मानवच्या खातीर हांव हे गुठाण करणे करता जाल्यार गुठाण पळोवन तो काळीज सर्वेस्पर देव मुचे आनी तुका जिविताक आशिर्वाद करता. आनी हे एक ल्हानशें उदाहरण हांव तूं नियाळ करया मोगाचें न्हू. गणन पुस्तकांत आमी वाचला जावंक पुरो ह्या पोरण्या सोलांत वाचला जाकोबाच्या पुता जुजेक 2 भुरगीं जाल्लीं. एक मानसे आनी एक एफ्राईम. आतां पळया देवाचें अजापा हांगा हांवें तुवें पळोवंक जाय. गणन पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार 2ऱ्या अध्यायांत 18वें 21वें वाक्य पळयलें जाल्यार आमकां कांयच कळना. तें वाचतना एक सादारण एक वाचून गेल्ले बरें भोगता. थंयसर बरयलां अस्तमेक एफ्राईमाचें शिबीर आपल्या भोवळ्या सवे दळादळांनी आसूंक जाय. एफ्राईमाच्या वंशजाचो फुडारी अम्मिहुदाचो पूत एलिशामा. गणने उपरांत ताच्या सैनिकाची संख्या 40,085. ताचे बगलेक मानसाची कोळी मानसाच्या वंशजाचो फुडारी
पेडुसराचो पूत गमालियल ताच्या सैनिकाची संख्या 32,200. पळयतना वाचता आसतना गणनाच्या पुस्तकांत म्हाका तुका एक सामान्य वाचून गेल्ल्या बरी चरित्र वाचून गेल्ल्या बरी दिसता. पूण ह्या वाक्यांत हांव तूं भितर वचोन जाल्यार आच्या ह्या उतरां फाटल्यान कितें आसा म्हणलें हांव तूं ध्यान करता जाल्यार आमचें जिवीत बदलावणेक एक वाट दाखयता मोगाच्यान. कोण हो एफ्राईम, कोण हो मानसे. पळयत पुस्तक म्हणटा त्या झुजेचो मालगडो पूत मानसे आनी धाकटो पूत एफ्राईम. पळयत पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 41 अध्यायांत 51 वाक्यांत अशें सांगलां. दुकोळ्यांची वर्सां सुरू जावच्या आदीं झुजेक 2 पूत जल्माले. वनाचे एसाका फतिफराच्या धुवेन आनेसनान तांकां जल्म दिल्लो. आपल्या मालगाड्या पुताक झुजेन मानस्य म्हूण नांव दवरलें. ताणें म्हळें, देवान सर म्हजे कश्ट आनी म्हज्या बापायचें घराणें हांवें विसराशें केलां. आपल्या दुसऱ्या पुताक ताणें एफ्राईम म्हूण नांव दवरलें. हांगासर आमी पळयता मालगाडो मानसे आनी उपरांत आसतो एफ्राईम. आतां आमी वचल्या गणन पुस्तकांत ताची संख्या कितली आसता? 30 हाची मानसे कुळयेची 32,200. एफ्राईमाची 20 वर्सां वयले 40,550 म्हळ्यार 8,000ची चड 20 वर्सांचे बरयले ह्या कुळयेचे आसले. कारण कितें? पळयत पुस्तक म्हणटा, घरा वचून आमी तुमी दयाकन वाचा. उत्पत्ती ग्रंथांत 48 अध्याय 3-5 वाक्यांत तुमी पळयलें जाल्यार थंयसर जाकोबो ह्या बरगाल पडल्या इजिप्ताच्या गांवाक झुजे आपयल्या वरवीं येता आसतना जाकोब विचारता, तुका भुरगीं कोण? आनी तेवळ वो म्हणटा, म्हाका भुरगीं अशें आसा. म्हणटा आसतना जाकोब म्हणटा, जें कितें तुजे पूत आसात हांव इजिप्ताक येवचे पयलें तुका कितें भुरगें जाल्यात ते कितें म्हळ्यार एफ्राईम, मानस्य आनी एफ्राईम ते म्हज्या पुतां बरी म्हणटा, आपणाच्या पुतां बरी म्हणटा. आनी उपरांत 48 अध्याय 9 वाक्य वचून पळया. थंयसर तो जाकोब म्हणटा, ह्या भुरग्यांक हे म्हज्या पुतां बरी, म्हजे उरले पूत कशे आसात तेच हे पुती त्याच प्रमाणे हांकां हांव आशिर्वाद करता म्हणटा. आनी ह्या खातीर झुजे ह्या भुरग्यांक दोगांय भुरग्यांक जाकोबाच्या आशिर्वादा खातीर येता. घरा वचून वचा 48 अध्याय 13 आनी 14 वाक्य. थंयसर वो झुजे आपल्या बापाय कडेन ह्या दोगांय पुतांक व्हरता, मानसेक आनी एफ्राईमाक. आनी थंयसर व्हरून तांकां आशिर्वाद कर. थंयसर एफ्राईमाक आपल्या उजव्याक आनी इस्रायलाच्या दाव्याक आनी मानसेक आपल्या दाव्याक आनी इस्रायलाच्या उजव्याक. म्हळ्यार जाकोबाच्या उजव्याक मानसेक मलगाड्या पुताक दवरता, जाकोबाच्या उजव्याक मानसे मलगाड्या पुताक दवरता. आनी दाव्या कुशीक धाकट्या पुताक एफ्राईमाक दवरता. आनी सामान्यतन तुमी जाणात कशें आशिर्वाद करचे. आशिर्वाद अशें आमी आशिर्वाद करता. पूण वो जाकोब ह्या भुरग्यांक आशिर्वाद करता आसतना अशें हात दवरून आशिर्वाद करिना. वो जाकोब आशिर्वाद करता खात्री बरी दवरून आशिर्वाद करता. वो हात इशीन दवरता, दावो हात इशीन दवरता. आनी तशें आशिर्वाद करता आसतना झुजेक राग येता, ताका बेजार जाता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा ताका 18 वाक्यांत म्हणटा, तो म्हणालो, तशें न्ही बाबा, मालगडो पूत गो, ताचे तकलेर तुजो उजवो हात दवर. पूण ताजो बापूय आयकलो ना. जाकोब आयकलो ना. ना बाबा, ओ मालगाडो, तुवें जसो हात उलटा पलटा दवरलाय, हांवें तुका सोमांकन दवरलां, तुका प्राय जाल्या, तुका उठोवन रावंक तांकां, तूं दिसांना म्हणना, हांवें तशें न्ही अशें. पूण जाकोब म्हणटा, ना, हांव उजवो हात धाकट्याचेर, ह्या दावो हात व्हडल्याचेर. म्हज्यान तुजें चिंतपान आसूंक पुरो. हे भुरगे म्हणटा आसतना एक ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद करूंक, एक 3-4 वर्सां भुरग्यांक, 3-4 वर्सांचे भुरगे न्ही ते येल्ले थंयसर भुरगे. पळयत पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार जाकोब थंयसर इजिप्ताक येतानाच ताका प्राय 130 वर्सां. उत्पत्ती ग्रंथांत 47 अध्याय 9 वाक्यांत आमकां तें पळोवंक मेळटा.
आनी थंयसर तो 17 वर्सां आशिल्लो थंयसर 28वें वाक्यान आमकां तें वाचूंक मेळटा. म्हळ्यार 17 वर्सां जाकोब थंय आशिल्लो जाल्यार ताजेगे पयलें हांगासर भुरगीं जाल्यार सुमार एक 19-20 वर्सां प्रायचे मिनिमम ते भुरग्यांक प्राय जाली. ते एक तरणाटे जावन आसले आनी तरणाटपणार तांकां खंयचें बरें खंयचें पाड म्हणलें कळीत आसलें. सर्वेस्पर स्वामीजीचो म्हणटा एका स्त्रीयेक तुवें व्यभिचाराच्या दृश्टीन पळयल्यार थंयसर व्यभिचार जावन जालो. अशें सर्वेस त्या प्रायर ताणें कितें बरें केलां कितें वायट केलां कोणाकच गोतूना. पूण इस्रायल म्हणजे जाकोब आशिर्वाद करता आसतना पवित्रत्वाच्या सक्तेन आशिर्वाद करता आसतना कोणाचें काळीज बरें आसलें तो कळटा आनी तो ताका अशें आशिर्वाद म्हण कर सांगला. उजवात हाचेर दवर म्हळ्यार काडटा तो उजवात धाकट्याचेर एफ्रायमाचेर दवरता आनी दावो हात त्या मानसाचेर दवरता आनी तांकां आशिर्वाद दिता. मोगाचे न्हू आशिर्वाद दिता. घरा वचून आमी वाचया. आनी तो आमकां कळटा खेदाळा त्या मनशाचें काळीज बरें आसलें त्या जाकोबान एफ्रायमाक आशिर्वाद दिल्लें. त्या आशिर्वाद ताज्या जिवमाना काळान मात्र न्ही ताज्या संततेक ते आशिर्वाद उडोवन आयले. आनी त्या खातीर थोडेच इल्ल्या तेंपांनी पळयत आसतना मोइशे एफ्रायमाच्या धाकट्या पुताच्या संततेक मुखार पयले रावोंक सांगता आनी ताच्या बगलेन व्हडल्या पुताच्या संततेक रावोंक सांगता. हांव आनी तूं जर तर बरें नितळ काळीज आसा जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत मोगाचें न्हू. आतां कितें घडटा म्हणलें की मुखल्या जिवितांत मुखलें आमच्या संततेक आशिर्वाद आसा म्हणलें हांवें तुवें जाणा जावंक जाय. हांवें तुवें जाणा जावंक जाय. त्या खातीर परच्या दिसा आमी पळयलें दावीद रायाक सामुएल प्रवादीन आशिर्वाद करूंक थंयसर राय जावंक एनॉयंटींग करूंक येता आसतना बुरा मलकाड्या पुतांक हात दवरतलो रिजेक्ट जातालो. सर्वेस्पर देव म्हणटालो न्ही हाचें काळीज बरें ना हाचें काळीज बरें ना. आखरेक 7 पुतांचें जाल्या उपरांत दावीदाक ते सोदून येतात. आज सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुजें काळीज बरें आसा जाल्यार हांव येवन तुका आशिर्वाद करता. खंयच्याय मनशांनी न्ही बगार म्हजो आत्मो तुका येवन आशिर्वाद करता. खंयच्याय व्यक्तींक हांवें तुवें पळयशें म्हणून ना. सर्वेस्पराचे दोळे बरें नितळ काळजाक सदांच सोदून आसात आनी त्या खातीर नितळ काळजाच्या मनशांक जीवन आशिर्वादी जाता. तांचें जीवन आशिर्वाद जाता तांचे संतत आशिर्वाद जाता आनी एक बळिश्ठ समुदाय समाज ते बांदूंक शकतात. मोगाचें न्हू. त्या देखून पवित्र पुस्तक सभार कडेन ह्या विशयांत उल्लेख करता आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय. हांव 1-2 वाक्य सांगून वेळा स्वभाव आसल्यान हांगासर आमी मोग दित आसतना ध्यान मोग दित आसतना एक थोडी वाक्य तुमच्या मुखार दवरता. मोगाचें न्हू. म्हणण्याच्या पुस्तकान 4:23 वाक्य म्हणटा भोव जतनेन तुजें काळीज राख कित्याक थांतू आसात जिविताच्यो झरयो. जिविताच्यो झरयो काळजांत आसच्योसून कुडीन नात. जिविताच्यो झरयो काळजांत आसात. म्हाका आनी तुका जिवीत मेळचें ह्या काळजांतान वळच्या जिविताच्या झरी मुखांत. आज त्यो जिविताच्यो झरयो म्हज्या आनी तुज्या पातका वरवीं त्यो ब्लॉक जाल्यात अडखळ लाभल्या आनी त्या देखून ती झर वळतच ना. त्या देखून दाविदान पाता केल्ल्या वेळार कीर्तन 51 तो म्हणटा तो रडता सर्वेस्पर देवा मुखार आनी म्हणटा 51 Psalm 51:10 तो सांगता दावे वाक्य सांगता एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल. आज म्हजी आनी तुजें मागणें इंस जावन आसा जे मोगाचें न्हू. हांव पास्काचरण करूंक येता. हांव उपरांत पेंतकोस्ताचरण करूंक येता. सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा एक नितळ काळीज म्हजे भितर तूं रस. म्हाका नितळ काळीज आसूंक जाय मोगाचें न्हू. रामाच्या आयतारच्या दिसा त्या दीस जेरुजलेमांत 1,000 जण थाळयो काडून गेल्ले. पूण ते गेल्ले कित्याक म्हळ्यार जेजू व्हडलो राय तर आमी तांचो भाग जाता म्हणून
जेजूच्या मोगांनी केदाळा जेजूक धरण कुर्सार मारूंक वता आसतना ताजे सांगाता एकलोय तो बाब मारलो नातलो ताजे बदलाक ताजे तनकी जाता आसतना कुर्साय ताका म्हणलो तोच लोक त्या देखून कितें बायल्यान कितें ताणें मुळें जय जय म्हूण सांगलें तेच हातांनी तेच जिबेन ताका कुर्साय म्हळें मोगाच्या न्हू मुजें आनी तुजें जीवन सर्वेस्पर देव म्हणटा नितळ काळीस जर तर तुका आसात तर तूं थोड्या मन आसूं जायना त्या लोकान कशें हेपटीन जय जय म्हळें नेक्स्ट कुर्सार मारलें तसलें काळीस मुज्यान तुजें जावचें ना मुज्यान तुजें काळीस नितळ निर्माण आसल्यार ह्या काळजांत जिविताच्यो झरयो उमाळून येतल्यो आनी ह्या जिविताच्यो झरयो म्हाका आनी तुका म्हज्या संततीक आनी तुज्या संततीक निरंतर आशिर्वाद करतल्यो म्हजें कुटुंब आनी तुजें कुटुंब आशिर्वाद जातलें अस्कत काय न्ही बागाचें न्हू बळिश्ट जावन हांव तूं ह्या समाजांत परस चडोवंक शकतलें हांव त्या खातीर आज सर्वेस्परा देवा लागीं एसेकेल प्रवादीच्या 28 वाक्याच्या उतरांनी आमी मागया सर्वेस्परान थंयसर म्हणटा तुमचेर नितळ उदक हांव शिवरतलो तुमी नितळ जातल्यात म्हजो आत्मो तुमचेर वतलो पत्राचें काळीज काण मासाचें काळीज येता म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करता म्हज्या आज्ञा पाळशें करता पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूच्या भोव पवित्र अमोलीक रगत आमचें अंतस्करण नितळ करता त्या सर्वेस्परा देवा लागीं हें पास्क परबे वेळार हांव तूं मागया सुमयान जिसू तुज्या त्या पवित्र रक्ता वरवीं म्हजें काळीज नितळ कर मुखल्या दिसांनी हांव आनी तूं नितळ काळजाचें जावन जिवंक सर्वेस्पर देव आमकां सकत दिवन दी सर्वेस्पर देवाच्या कृपे मुखांतर म्हजें आनी तुजें जिवन आशिर्वादी जावं दीत आमेन. सर्गींच्या बापा समर्पण करता आमचें काळीज हें काळीज सदांच नितळ निर्मळ दवरून तुज्या हजरपणान भरलेलें काळीज जावन मारपाट कर सुम्या तुज्या कडवळाक भालो मारतना व्हडलें तें पवित्र रागात आनी उदक त्या तुज्या आमोलीक रक्तान आमचीं काळजां नितळ कर ह्या काळजांत आसचे आंतरीक गायी ह्या काळजांत आसचें पातकाचीं कथां ह्या काळजांत आसची खंती दुखी बेजारायेचीं बोगणां ना बोगसाण्याचो स्पिरीट हेरांक दुखोवचो मनोभाव तुजे तावन पयस वडचीं चिंतनां संपूर्ण तरण धुवन काडना सोम्या आमकां हर एकल्याक नितळ काळीज फावो कर आनी तुज्या हजरपणान जियोवन तुज्या पवित्र आत्म्याच्या जिविताच्या जरीन जियोवचें भाग आमकां सुमेस्तांक फावो कर सुम्या समर्पण करता आमकां हर एकल्याक तुजे हातीं आमचे थंय आसची पिडा शिडा आमचे थंय आसचें असमाधान आमचे थंय आसची खंत बेजाराई आमकां आसच्यो हर एक तरेच्यो बंधनाच्यो सांकळी सुम्या अन्याय अनीत आमच्या जिवितांत आमकां फूड करूंक मेळटा आसतना सोम्या हर एका घडये तूं जा आमचो आदार तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां हर एकल्याक सुटका लाभय हालेलुया हालेलुया. पाण संको 30 आनी 36 ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ
ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ನೀ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನಿನ್ನ प्रीतिया यीशुवे मग जनो सगळा मी दिवी घालया सुम्याचे आशीर्वाद आमी सोडून घेवच्या पयले प्रत्येक जावन या बागेवन दाप्त्याक आमी पांय धरून मुखार वेता आसतना मग जनो सुम्याच्या जिविताचे प्रमुख घडिता आमच्या सोडवणेचे हे मिस्तेर आमी नियाळ करूंक येतना आज आमकां विशेष तरान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक सुम्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुम्याची विशेष कृपा पवित्र आत्म्या मारिपात आमचेर हर एकल्याचेर आमच्या कुटुंबांचेर आमच्या मोगाचेर वाळून दी आनी त्या मारिपात वो पवित्र हप्तो आमकां हर एकल्यागे आशीर्वाद असो हप्तो जावन म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया मगाचनो पवित्र आत्म्याची सखत कृपा आज आमी विशेष मागया आत्मीक तरान आमी गुण जावच्या खातीर आमच्या भितर कितेंय गाय आसात कोडू गडता आसात हें सगळें भायर वयच्या खातीर बरी भलायकी बरेपण आमचें थंय वालच्या खातीर आनी विशेष तरान हो भगवंत आपसो आमकां कुरपेचो जावच्या खातीर आमकां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मगाचनो ह्या भगवंत आपल्या भितर येताना आमकां सुमयेच्या पवित्र आत्म्याक समर्पण करया आनी तो पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्यागे आमचे कुटाम अभिषेक करून निमन आमी मागया आमचे दोनी हात आतां आमी उबान धरया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया मगाचनो आमचे भितर कितेंय आसा दूख आसा बेजाराय आसा गाय आसात खंयचीय कोडू घडीत आसा सगळे ह्या घडये सुमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया विशेष कृपा वालच्या खातीर आमी मागया मगाचनो आमचे दोळे धांबून आमी मागया पवित्र आत्म्याचें गीत आमचो भाव आमी गायतना ह्या गिताची उतरां आमची गान आमी गावया आनी प्रत्येक जाण विशेष तरान ह्या पवित्र आत्म्याक आमचेर आमच्या जिविताचेर आमच्या कुडी भितर आमच्या कुटुंबाचेर आमी विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया मगाचनो पवित्र आत्म्यान आमकां हर एकल्यागे अभिषेक करच्या ताच्या कृपेन बच्चाक कितेंय गाय आसा ते गुण जावच्या खातीर त्या मारिपात सुमयेची विशेष कृपा आमा हर एकल्या ते वालच्याक आमची काल जमाना नितळ निर्मळ जावच्या खातीर सुमया कडेन आमी मागया जेजूचे काळीज ते नितळ आनी निर्मळ खालते आनी बोळे आमची काळजां त्या काळजा सारकी खालती बोळी नितळ निर्मळ जावच्याक सुमया कडेन आमी मागया एक उदार काळीज एक नितळ काळीज आमकां रोसून दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया आनी असल्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय वचून ह्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन कृपेन आमकां अभिषेक कर म्हणून आमी मागया मगाचनो सर्वारन्नुना प्रीति सभेकु पवित्र आत्म्या ये देवन आमच्या जिविताचे देवन ये आमच्या कुडीचेर देवन ये पवित्र आत्म्या आमच्या कुडी नितळ कर पवित्र कर सुमया तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वच सुमया आमच्या कुडी पवित्र कर नितळ कर सुमया तुझ्या जिविताचे ते प्रमुख मिस्टर आमी नियाळ करतना आमकां हर एकल्यागे नितळ निर्मळ कर सुमया ह्या भगवंत आपल्यान प्रत्येक जावन तुझ्या हजरपण विशेष तरान आमच्या जिवितान आमी बघूं आमच्या कुटुंबात आमी बघूं वो हप्तो आमकां विशेष तरान तुझ्या कृपेचो सोडवणेचो सुडकेचो आमकां सकयल बांदपासांतल्या सुडकेचो वो हप्तो जावन आमी बघून आमकां कृपा दी सुमया ह्या हप्त्यान विशेष तरान तुजो सांगात सडी तरान आमी बघूं तुका लागीं येवंक सडी तरान आमकां कृपा दी सुमया आशीर्वादीत कर सुमया आशीर्वादीत कर सुमया आमकां हर एकल्यागे आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या दादल्याक आमच्या स्त्रियेक आमच्या कुटुंबांतल्या मालकड्यांक प्राय वता भुरग्या बाळांक युवा जनांक हर एकल्यागे अभिषेक कर सुमया अभिषेक कर सुमया तुज्या कृपेन बस सुमया तुज्या कृपेन भर बस सुमया आमी एकामेकांक बगसूंक एकामेकांक मोगान आमकां कृपा दी सुमया आमचे ते आसलो राग मसूर हागे द्वेष क्रोध फरीकपण हे सगळे पयस कर कृपा दी सुमया तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां गुण कर सुमया तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां गुण कर सुमया असल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वच सुमया तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन कृपेन आमकां बस सुमया हर एकल्याचो मोग करून हर एकल्यागे मानान गौरवान लेखतात आमकां अभिषेक कर सुमया अभिषेक कर सुमया तुज्या पवित्र आत्म्यान बोस सुमया तुज्या पवित्र आत्म्यान बोस सुमया आमचे ते आसले पिडा आशिल्ले सगळे गुण जावन दी सुमया बरी भलायकी आमकां दी सुमया पवित्र आत्म्या ये देवा pour out your spirit Lord Jesus pour out your spirit Lord Jesus anoint Jesus through your spirit Lord anoint each and every one of us those who are partaking in this adoration Lord touch them Lord heal them Lord may your mighty healing power flow at this moment Lord
Jesus, pour out your spirit, Lord. Anoint Jesus. Anoint Jesus. Heal everyone, Lord Jesus. Every one of us, Lord Jesus. Pour out your spirit, Lord. तुझ्या पवित्र सुनिया. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमियाचे आशीर्वाद आम्ही मागत असताना आमच्या कुटुंबाचेर आम्ही मागया, आमच्या देशाचेर आमचेर मागया, आमच्या समाजाचेर आम्ही मागया, आख्या संवसारा राजी शांती समाधान राजी सान्नान जावच्याक सुमियाची शांती समाधान राज जावच्या खातीर विशेष तरान मागया. कोण आमचे लागीं मागोवंक सांगला, कोणाक आमी मागता म्हूण बसयला तांचेर आमा सुमीस तांचेर सुमियाचे न्हय आशिर्वाद ह्या घडये वाळून दी म्हणून आमी मागया. ते आशिर्वाद जोडूंक ताय जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. Itiavoda sacramenta sestanaman koruya Purvinatya rupa botla novyoriti adarya Salvormecha Ăscătuisia Băpărtace Boltivia Să se bapa Tăse puta Ulasani Stutisam Potvi mahima Săsta Ecostalian Hăsita Tu Cancia spirita samasami navarta. Amen. प्रार्थूया येदवा विजय सक्रमेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडण्याचं बल सदांच आमचेर आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर. जो जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना. Amen.